नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. कितेंय जावं, डिफेन्स एक्सपो खंयच्याय परिस्थितीत किटला जातलोच. मुख्यमंत्री पावलो किटला डिफेन्स एक्सपो सुवातेर, किटला कोमुनिदाद पंचायतीचो एक्सपोक तेंको. खलपाच्या मांद्रे कॉलेजीचो विद्यापीठाचो प्रश्न. फक्त सेकंड थर्ड इयर संलग्न, फर्स्ट इयराक लागतली सरकाराची एनओसी. खलपान केलो विद्यापीठाचो निषेध. पसरकार महापालिकेचो वाद. पणजेकारांच्या खुस्तार नगरसेवक उदार. पणजेकारांच्या बोल्सांतल्यान चल्ला मार्केट. येणावळ बुडयली, मार्केट स्कॅम शेळेले. खासा रिपोर्ट. शिवोले शेकड्यांनी माड मारले. गोवा मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटसाचो आरोप. आयतारा शिवोले चिपको आंदोलन. मुख्यमंत्री म्हणटा माडाच्या नांवान फक्त चल्ला शो. आणि एफसी गोवान सुरू केली फुडल्या आयएसएलाक टीम उबारपाची तयारी. मौरा, लुका, लुसियो, रफायलाक डिमांड. झिकोचेर प्रश्नचिन्ह. खबरो विस्तारान. कितेंय जावं, डिफेन्स एक्सपो खंयच्याय परिस्थितीत किटला जातलोच. तो तात्पुरतो 4 दिसांचो. मुख्यमंत्री पार्सेकारान डिफेन्स एक्सपो विरोध करतल्यांक स्पष्ट शिटकावणी दिल्या. तो शुक्रारा बेतलांत एक्सपोच्या सुवातेर गेल्लो. थंय लोक जमिल्लो. दुसरे वटेन किटला कोमुनिदाद, फातर्पा आनी लागसारच्यो पंचायती एक्सपोच्या फावरात. एक्सपोक भायल्यांचो विरोध, गांवकारांचो न्ही म्हण कोमुनिदाद सांगता. डिफेन्स एक्सपो जावप म्हणल्यार एकदम बरें. आमकां आयडीसी नाका, डिफेन्स एक्सपो करता, पूण तेजे बरोबर आमची एकच मागणी की आमची देवाची एक 4000 सरावंडींग एरिया आसा ती सोडची. तो म्हणटा पंचायतीन ग्रामसभेन हें घेतलां, ऑब्जेक्शन हाडलां की डिफेन्स एक्सपो नाका म्हण. ना कोण आमदार सांगतालो? बाबू कवळेकर. ना आमगे एज अ फ्रॉम पंचायत आमी रेजोल्युशन ग्रामसभेक कसलें पास केलें ना. आमकां डिफेन्स एक्सपो नाका म्हणून. आतां फिल्म फेस्टिवलाकूय पयलीं असोच अपोज जाल्लो आनी आतां तेच मनीस फिल्म फेस्टिवला पयले लायनीक वचून बसतात. ते आतां प्रत्येक कोंकण रेल्वेक अपोज केलो. कोंकण रेल्वेन भरपी हेच पयलीं आनी एक पयला गोंय सोडून तांचे भुरगे वतात तेच चड बोवाळ घालतात. कळ्ळें न्ही? म्हळ्यार हांगा रावता ते आमी चिंता करप न्ही. कोमुनिदाद सायड सुद्दां आतां आमचे सगळे सांगले आसा तुमकां कांय अपोज ना म्हणून, आनी आमच्या रिटिकल गांवाचो कांय अपोज ना. फक्त अपोज करताय ते खंय तरी भायले लोक, ते कोण हाडटा तांकां आनी कितें तेजेर म्हाका उलोवपाचें कांय हें ना. मुख्यमंत्री पार्सेकार शुक्रारा बेतलान किटला डिफेन्स एक्सपोचे सुवातेर वचून इन्स्पेक्शन करून आयलो. थंय जमिल्ले शेकड्यांनी विरोधक मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. सुवातेर मोठो पुलीस फोर्स घाल्लो. एक्सपो खंयच्याय परिस्थितीन जातलोच म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान स्पश्ट केला. बेतूल एक्सपोक पयलीं कायमची सुवात आशिल्ली. आतां खंय तो तात्पुरतो करपाचें थारला. तरी प्रत्यक्षान स्थानिक हे आसात आणि स्थानिकांचो विरोध ना. काही लोकप्रतिनिधी हांगासरल्या जनतेक भडकावपाचें काम करतात आणि अशा वेळार हांगा आयडीसीन एक्वायर केल्ली जागा आसा, जी जागा 4 दिसां खातीर दिवपाची योजना आसा. डिफेन्साक आमी दिसान, डिफेन्स म्हणजे कोण पाकिस्तान का कितें? आमी कायमस्वरुपी म्हणूंक ना. प्रपोजल तसो आसलो. ते एक केन्नाचे तरी पत्र जे धाडटात, हेचे वयले नोटींग दाखयतात, ते सुरवातीक तसोच प्रपोजल आसलो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. खलपाच्या मांद्रे कॉलेजीचो आतां विद्यापीठाकडे संलग्नतेचो प्रश्न उप्रासला. अंदूचे फक्त सेकंड आनी थर्ड इयर गोंय विद्यापीठाकडे संलग्न उरतले. मात येता ते शिक्षणीक वर्सा फर्स्ट इयराक सरकाराची एनओसी घेवची पडटली. एनओसी आसल्यारच विद्यापीठाचे एफिलिएशन मेळटले. शुक्रारा विद्यापीठाच्या शिक्षणीक मंडळाच्या बसकेंत निर्णय जालो. रमाकांत खलपान ह्या निर्णयाचो निषेध केला. ह्या निर्णयान गोंय विद्यापीठान आपली स्वायत्तता वगडायल्या म्हण खलपाचो आरोप. खलपाचे कॉलेजीचे सरकारी अनुदानाचे प्रकरण आता गोंय विद्यापीठाची संलग्नता आणि एनओसीचेर पावला. विद्यापीठाच्या शिक्षणीक मंडळाची शुक्रारा बसका जाली. मांद्रे कॉलेजीचे एफिलिएशनाचो मुद्दो मंडळा मुखार आशिल्लो. कॉलेजीची एनओसी सरकारान फाटीं घेतिल्ली. आता गोंय विद्यापीठान खलपाक दुसरो धक्को दिला. फक्त दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्साच्या वर्गाक गोंय विद्यापीठाचे एफिलिएशन चालू उरतले. मात येता त्या शिक्षणीक वर्साक कॉलेजीक विद्यापीठाच्या एफिलिएशनाची सरकारी एनओसी लागतली.
रमाकांत खलपान गोंय विद्यापीठाच्या निर्णयाचो निषेध केला. सरकार भुरग्यांच्या फुडाराकडेन खेळटा. गोंय विद्यापीठान सरकाराच्या दबावाखाला स्वायत्तता वगडायली म्हूण खलपाचो आरोप. सेकंड अँड थर्ड इयर बद्दल डिसिजन घेतला ही बरी गोष्ट आसा, आनंद आसा, भुरग्यांक कांय त्रास जावचो ना. पण फर्स्ट इयर बद्दलचे डिसिजन तेणें घेतले अशें म्हाका कळटा तुमच्या कडल्यान. ते डिसिजन चुकीचें आसा. युनिव्हर्सिटीन प्राथमीकरित्या हो पुनर्विचार करचो, आमकां शोकॉज नोटीस दिवची. सरकारान तुमकां अशें अशें केलां, NOC केल्या, फाटीं जर घेतल्या तर तुमची एफिलिएशन कित्याक स्टॉप करूं नये आमी? ती न दिता ताणें डिसिजन घेवप, दिस इज वायलेशन ऑफ नॅचरल जस्टीस. युनिव्हर्सिटी ही एक स्वायत्त संस्था आसा. हें दिसता म्हाका की ते कोणाय तरी सरकारच्या दबावा खाली वागता. आपली ऑटोनॉमी अशा प्रकारे वगडप हे योग्य ना. आनी जे सरकार एकदा NOC दिता ती फाटीं घेवपाक कितें आमी कितें बार लायसन घातला रे, आमी बार उगडला, रेस्टॉरंट उगडला की कसलो पसरो उगडला की फाल्यांच्यान तूं बंद कर म्हण आमकां सांगता ते. आमी भिवचे ना. आमचें आंदोलन चालू उरतली. आमी कोर्ट आनी जनतेचो कोर्ट दोन न्यायालयान आमी वतले. कॉलेजीचे हे प्रकरण कोर्टान पावपाची लक्षणां दिसतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. पणजे मार्केटात पसरकार महापालिकेचो वाद सोपून सोपना. महापालिकेक मार्केटांतल्यान एक्कय पयसो मेळना. वयल्यान वर्साक 2 कोटी महापालिकेच्या बॉल्सांतले चल्ले. पणजेकारांचे खुस्तार नगरसेवक उदार. पसरकारांचो भाड्याचो प्रस्न 6 म्हयन्याक तडीक लावचो म्हूण हायकोर्टान जुलयांत सांगिल्ले. आजून आयुक्त सुनावण्योच घेता. गाडेकारांची पुनर्वसणूक जाल्ली ना. मार्केट स्कॅमाचेरूय एक्शन ना. वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर बॅटल कॅपिटलांत मार्केटाचेर खासा रिपोर्ट. पणजेचे मार्केट जानेवारी 2007 सुरू जाल्ले. तेन्ना सावन आतां मेरेन महापालिकेक मार्केटांतल्या पसरकारांकडल्यान एकूय पयसो मेळिल्लो ना. महापालिका वेल्यान बॉल्सांतले मोडटा. वेल्यान मार्केटाचेर महापालिकेक वर्साक 2 कोटींचे लुकसाण. भाड्याचो हो प्रस्न महापालिकेक 6 म्हयन्या भितर तडीक लावंक सांगिल्लो. ऑर्डर दिल्ली फाटल्या जुलयान. मार्च उजवाडलो. महापालिका आयुक्त अजून पसरकारांच्यो सुनावण्यो घेता. महापालिका मागता म्हयन्याक 259 रुपया दर चौखण मीटर. पसरकार फक्त 150 रुपया दिवंक तयार. ताका लागून सगळें अडला. आमकां जे कमीट केल्लें पर्रीकरान जेन्ना आमी शिफ्ट जाले तेन्ना आमी 30 रुपीज प्रमाणे आमकां हांगासर हाडटा. 30 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर विथ कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ₹10,000 पर स्क्वेअर मिटर. इन्क्रीज ऑफ 10% एवरी 3 years ही मागणी आमी धरून आसा. पूण CCP जी 256 आयच्या डेटीक भरचे पडटले प्लस कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आनी प्लस सिंकींग फंड मेंटेनन्स कॉस्ट हे आमकां अजिबात मान्य ना. शारांतल्या आदल्या गाडेकारांची अजून पुनर्वसणूक जाल्ली ना. तातल्या एकल्याची कितें परिस्थिती जाल्या ती पळयात. ते दिता म्हणटा आनी आजून दिवंक ना. 2-2.5 वर्सां जाय ते टेन्शनान म्हाजो घोव सीक पडलो. तो एडमीट आहा. ते मिनिस्टरां कडेन बीन गेल्ले मिटींग जाता न्ही, थंय वयताली. आनी तुमकां कितें काम बी तुमचे गाड्यारूच जगताले? गाड्यारूच जगताली. आतां कशें कितें करता? आतां म्हणजे हांव शिवण बीन करता आनी एकीच कडेन देर बीन हांगा रावता आनी हें करता. महापालिकेच्या वंटीर फामाद व्यंगचित्रकार मारियो मिरांडान काडिल्ले चित्र पळयात. मारियोन रंग मारिल्लो कसलो आनी पानाचे पिचकाऱ्यांनी थुकून थुकून कितें केलां तें पळयात. हे सगळे कोपुसांवान मार्केटाचे 3ऱ्या टप्प्यातलें काम आडकलां. BJP आनी बाबूश दोनूय पॅनलांनी मार्केटाचो 3रो टप्पो सुरू करपाचे उतर जाहीरनाम्यात दिल्ले. मात ते दिशेन कसलीच हालचाल ना. रायबंदर, दोनापावल आनी मळ्यातल्या मार्केट कॉम्प्लेक्साचोय अजून पत्तो ना. पसरकारांचो धंदो महापालिकेच्या खुस्तार चल्ला. लायट, उदक सगळे महापालिकेच्या खुस्तार. पणजेकारांच्या बॉल्सांतल्यान पसरकारांचो धंदो. मार्केट स्कॅमाचेर ND अगरवाल समितीचो रिपोर्ट येवन जाली 3 वर्सां. मात कारवाय करपाचे धाडस ना आमदार ना नगरसेवकांक. मार्केटान भलत्यांचेच नांवार भलत्यांनीच दुकानां बळकायल्यात. विचारिल्ल्याय फावटी फक्त नोटिश्यो आनी सुनावण्यो. एक्शन कांयच ना. अजाप म्हणल्यार तातलेच तेन्नाचे स्कॅमा करपी नगरसेवक परत हे वेंचणुकेक रावल्यात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक विराम.